वीज आंदोलना वेळार संदेश तेळेकाराक जाल्ले अटकेचो आपमान केलो निषेध. फुडली सभा वाळपय घेतले तेन्ना आपल्याक अटक करात, राघव चड्डाचे सरकाराक आव्हान. हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स येवजणेची हमी फाटीं घेवपाचो सरकारचो निर्णय अवैध, म्हणटा गोवा फॉरवर्ड. येवजण अचकीत बंद करूंक फावना हे बँकेच्या पत्रावयल्यान जाता सिद्ध. गोंयांत ब्रेस्तारा पडूं येता पावसाचो हलको शिवर, हवामान खात्यान उक्तेला अदमास. गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. वीज आंदोलना वेळार आम आदमी पार्टीचो फुडारी संदेश तेळेकाराक जाल्ले अटकेचो आपमान निशेध केला. आप फुडली सभा वाळपय घेतले. हे सभेक आपूण स्वता संबोधीत करतलो तेन्ना आपल्याक अटक करची, राघव चड्डान सरकाराक आव्हान दिलां. आपाची काँग्रेसी कडेन आनी तांचो फुडारी अरविंद केजरीवालाची काँग्रेसीच्या राहुल गांधी कडेन तुळा करची न्ही अशी शिटकावणी चड्डान गोंय सरकाराक दिल्या. भाजपाच्या भियोवपाच्या पद्दतीचो तांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें ताचें म्हणणें. Also ask the Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, that why did you arrest Aam Aadmi Party leader Sandesh? Simply because he was addressing a public meeting of Veez Andolan, making people of Goa aware of how they are being looted by your government, how you are charging exorbitant amounts under the garb of electricity. What was Sandesh's crime? Which provision of the Indian Penal Code did Aam Aadmi Party leader Sandesh violate? Which act did Aam Aadmi Party leader Sandesh commit which was illegal or unconstitutional? I think Sandesh's only crime was that he exposed the loot and the corruption in the BJP government. He exposed that a government headed by Pramod Sawant does not wish to give free electricity to people of Goa. They only wish to charge exorbitant money from Goans. That was Sandesh's crime, and for that crime, Aam Aadmi Party leader Sandesh was arrested. And let me give a warning to the BJP government and the Chief Minister of Goa that do not mistake Aam Aadmi Party for the Congress Party, and do not mistake Arvind Kejriwal for Rahul Gandhi. Aam Aadmi Party is not Congress that we will get scared of these tactics, and Arvind Kejriwal is not Rahul Gandhi. Do not commit this mistake of assuming that we will shy away, we will get scared, that we are afraid of your police or that we are afraid of your use of the state instrumentalities. जानेवारी महिन्यात वीज आंदोलन वाळपय सुरू करतले तेन्ना आपल्याक अटक करून दाखवची अशी शिटकावणी ताणें सरकाराक दिल्या. Let me make a categorical announcement, and I'm making this announcement to the people of Goa, to the Honorable Chief Minister, through you, my friends in the media, that this Veez Andolan has been temporarily stopped due to the Model Code of Conduct for the ZP elections. However, we will resume the Veez Andolan, the electricity campaign, in the month of January, and the first meeting that will take place in the month of January will take place in Vishwajit Rane's constituency Valpoi, where Sandesh was arrested from, and I will come to address that meeting. I challenge the Chief Minister and the BJP government of Goa to arrest me when I come. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. SBA येवजण कित्याक बंद करूंक जायना ह्या विशीं बँकेन सरकाराक बरयल्लें पत्र आपल्याकडे आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डान सांगले. 300 कोटी रुपयांची हमी दिल्ली ही येवजण अशी अचकीत बंद करूंक फावना अशें तांचें म्हणणें. 4 पानांचें हे पत्र बँकेन 12 जूनाक अतिरिक्त वित्त सचिवाक बरयल्ल्याचे गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. नेट टेक होम पे निकशां प्रमाण 40% तरी आसचो अशें तातूंत म्हटलां. प्रेस ब्रिफींग आपोवपाचो मेन रिजन म्हटल्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या हातीन एक लेटर मेवलां जे बँकेन आमच्या एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स हाका बरयलेलें ऑन हाऊस बिल्डिंग एडवान्स इश्यू. तितून ताणें एक क्लॉज पॉइंट आउट केला, क्लॉज नंबर
17 of the guarantee. It states that no amendment or changes in the guarantee shall be made except with written concurrence of the bank and is irrevocable and shall be continuing for all HBA guaranteed by the bank to various borrowers amongst the guarantees until the entire liability of the government are fully paid to the satisfaction of the bank and the bank discharges the government to that effect in writing. ह्या क्लॉजा प्रमाणे गव्हर्नमेंटान एब्राप्टली ही HBA स्कीम आहा ती चेंज करूंक जायनासली ओ विथड्रॉ करूंक जायनासली, पूण ह्या गव्हर्नमेंटान ती केलेली आसा. Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, has totally violated the conditions of the agreement, disturbed the peace of the government employees and their families. House building advance ha पळय तो bank loan जरी तर करता जाल्यार 40% टेक होम पे हा पळय ताच्यावन उणें आसोंक जायना म्हणटकूच हें पळय तांणी करून देरेफेंत करून सडनली करून तें वायलेशन केल्लें आसा. Status it is pending in the court. So bank also has been made as a party. That is the this. But see, out of court, government can realize its mistakes now because it could not be done by the government. First of all, it was unlawful for the government to do it. तांकां भरपूर पेन जाता कित्याक तांकां घरा कडेन कोणाक एकलो सांगतालो म्हाका आपल्याक 11,000 इन्स्टॉलमेंट पडटालो तो 21,000 पडटा. सो आपल्याक भरपूर त्रास जाता म्हणटा. सो तेवढे भांगराचेर लोन काडटा कोणे आनी कोण अशें करून हें करता. भरपूर त्रास जाल्या. जानेवारीचे 1 तारखेच्यान शाळा सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचोय गोवा फॉरवर्डान निषेध केलो. कालूच आयकोंक येयला की गव्हर्नमेंटान क्रिसमस हॉलिडे ज्यो सदांच आमचे हें पळय आसता स्कूल रिओपनिंग पळय जाताले ते इधर सेकंडार जाताले वा थर्डार जाताले, पूण ह्याच वर्सा गव्हर्नमेंटान ते फर्स्टार केला. हें टोटली अनजस्ट हें कित्याक असो डिसिजन गव्हर्नमेंटान कित्याक आमी गोंयांत तर आमी सगळे एकवटान रावता. आमी दो कॅथलीक आसा ते मिसाक वयता, दो मिसा इगर्जेन जावची ना जातली थोडेच लोक वयतले पूण थोडे टीव्हीचेर वो दुसऱ्या माध्यमांतल्यान मिसान पार्ट घेता आनी मागीर फॅमिली सेलिब्रेशन करता म्हणसर 2 वरां तरी जाता रातची. आनी दुसरें म्हटल्यार हें ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन गोवा आनी ट्युरिस्ट येयले आसता ते एका न्यू इयराक स्पेशली येता न्यू इयराक गोंयांत म्हणटकूच हें सगळें डिस्टर्ब कशें केल्ले भाशेन. हांव नको हे आमचे उरले आमदार आनी मंत्री आहा ते कितें पळयता पळय ते तांणी तरी गव्हर्नमेंटाक सांगूंक जाय न्हू चीफ मिनिस्टराक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. होमगार्ड आनी नागरी संरक्षण संस्थेन आयतारा तांचो रायझिंग दीस मनयलो. DGP आनी एक्स ऑफिसियो कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आनी डायरेक्टर सिव्हिल डिफेन्स मुकेश कुमार मीना ह्या वेळार उलयलो. देशांत निस्वार्थ सेवा दिवपात होमगार्ड सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवकाची म्हत्वाची भूमिका आशिल्ल्याचे ताणें सांगलें. ह्या वेळार नागरी संरक्षण स्वयंसेवक जॉन आगियार, उदय कुरी, रुपेश पर्वतकार, होमगार्ड स्वयंसेवक रफीक बागवाले, इनासेवीक डायस आनी सावळो वेळीप हांचो कोरोना वॉरियर्स म्हणून भोवमान केलो. होमगार्ड डेप्युटी कमांडंट जनरल आनी सिव्हिल डिफेन्स उपसंचालक SP बॉस्को जॉर्ज हांणी गोंयभरांतले होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवकांच्या कार्याची तोखणाय केली. तशेंच तांकां शुभेच्छा दिल्यो. पळयात. Again congratulate Home Guard and Civil Defence volunteers on this raising day, and I hope that this organization will grow in Goa and render more and more services to the citizens. It is indeed my honor and privilege as member of the force to speak on your behalf on raising day of Home Guards and Civil Defence, which is celebrated all over the country on the 6th of December every year. I would like to extend my warm wishes to each and everyone present here today.
The Home Guard organization in Goa started in 1967 under the police department. A full-fledged directorate as such was started in the year 1981. During the year 2020, Home Guards have been awarded with cash and 385 good service certificates in recognition of their commendable service rendered on various occasions. On the occasion of Goa Liberation Day 2019, Lady Home Guard Srimati Kalpana Parab and Home Guard Sri Surendranath Shetye have been awarded the Chief Minister's Home Guard and Civil Defence Medal for meritorious service. Similarly, on the occasion of Republic Day, Sri John Aguirre, ex-company commander, Home Guard, has been awarded the President's Home Guard and Civil Defence Medal for distinguished service. Sri Santan Diaz, Home Guard, and Raulu Gaus, Home Guard, have been awarded the President's Home Guard and Civil Defence Medal for meritorious service. Due to the outbreak of COVID-19 pandemic, Sri John Aguirre and wrote 2 Konkani songs which have become very गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत फुडले 3 दीस वातावरण सामान्यच उरतलें, पूण ब्रेस्तारा मात पावस पडपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून वादळाची शक्यताय आसा. ताका लागून पावस पडपाची 40% शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 19.9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोंयच्या वातावरणात तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. उण्यांत उण्या तापमानांतय व्हडलोसो बदल जावंक ना. उणें तापमान सामान्यच आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.